हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू चॅनल. सो हांव न्ही तो पसऱ्यार गेलोलो दूद हाडपा, पूण म्हाका दूद मेळ्ळो ना. एनी हांव काळेच्या हाकून पिया आनी हांवें काकोण घेयलो आहा तें बी हाया. आनी आयज न्ही म्हाका करेला करपा जाय. हांवें बायले पयलें सांगलो आहा हांव करता म्हण, आनी तुमी मागीर म्हाका सांगाय म्हण टेस्ट केश करून जाता तो. आतां वयता घरा कडेन आनी टायम 9:30 जालो हय. आनी बरो असो काय बरो पिसफूल शांती बरो वेदर जालो आहा चयलो. आनी बरो पावस येवचो आवाज येता तुमकां भायल्यान. आनी आज म्हाका लेट जालो ब्रेकफास्ट बी करपाक, कित्याक रातनी लायट गेली 4 फावटी. मागीर जेमू जालो ना. मागीर हांव बेबी आनी पावयलो येयलो आनी न्हिदलो. आनी चोय करेलो काडलो हांवें. आनी ही चोय ही आतां मागीर म्हाका करपा जाय. आतां भायर काडलें फ्रिजान आसलो. ही काल भागीदार आसा हाडलोली बरी हांवें फ्रेश आहे. आनी चोय ब्लॅक टी आनी काकण. आतां तुमकां काकणां स्टोरी सांगता कितें ती. पयलीं तेंपार न्ही पोद्रागे काकणां बरी मेळटालीं. आज चोय 5 रुपया एक. पूण हेजी बी मातसो मोठी मेळटा आसतली दुसरे कडेन. पूण एक गांवांनी चोय एश करून मेळटाय. कितें करया आं पयशे वाडलो हाय पूण काकणां सायज जात तितली धाकली जाता. पयलीं तेंपार हाती वयताली, आतां हाती पासून वचनाय चोय. आतां एन्जॉय करता आतां चाये वांगडा. चल स्टार्ट करुया आमी. चलपाक प्लेट आनी घेयला चलयता. आनी हेचो 2 जाले सोलून आतां तिसरो चलयता. हो मातसो मोठे आहा. आनी वेजिटेबल न्ही आमी खावपा जाय, कित्याक हे आमकां ब्लडा हेका सगळें हेका बरें पडटाय. आमगे गांवठी वेजिटेबल आं आमगे जी लोकल सायड गोंयकारां तेका जायत मेळटाय. गांवान बी अशें करून घेवन बसताय. आनी डॉक्टर पासून हायली रेकमेंड करताय वेजिटेबल हाय न्ही. हें न्ही बरें की खावपा आमी हाय आमी न्ही हाय न्हय पूण जाता तितली ट्राय करपा जाय. ते चड आनी बारीक केलें न्हय, सगळेचे मोटिरे धरले केली अशें करून. सो ही न्ही हांवें 4 फावटी वॉश केलें आनी आतां तितून हांवें मीठ एड केलां. सो 20 मिनटां तरी दवरपा जाय बरें ताका मीठ लागपा. सो आतां तें काम जालें आनी हेचो शीत दवरलो आहा. शीत शिजोवता हेचो शिताचो बरो हतकोतो येयला. मीठ आजुनूय घायलो ना, मीठ घालपा जाय. आनी आमकां रातीको पासून पुरो 4 जाणां. आनी आमी न्ही उकडें तांदूळ शीत रांदताय. इवन आमकां सोसायटीन पासून मेळटाय तांदूळ, पूण ते आमी घेताय दोत्ताय आनी मागीर कोणाक दिताय तशें करून करताय. सो आतां जायत येयला ऑलमोस्ट. आतां चोय टी चलयता, टी चोवपा या. हो न्ही लागता शेफ. हो प्रोग्राम न्ही बरो येता. भारती सिंग आहा हितून. सो आतां 20 मिनिट्स जाली. आतां आमी करेला फ्राय करुया. हेचें दाखय तुमकां प्रिपरेशन. सो उदो न्ही हेजें बरें ड्राय करपा पडटा. हें बरें ड्राय केलां आनी टर्मरीक पावडर घेयला, चिली पावडर आनी 1 टेबल स्पून गरम मसाला. ओके तितून सगळें हांव एड करता मसाला आनी मिक्स करता. ऑयल चोय बरी हॉट जाली आनी हांवें गॅस न्ही मिडियम दवरलो आहा. आनी हिंगे चोय सगळें बरें मिक्सिंग केलां. चोयलें काय बरो टेक्चर येयलो आहा. कलर आनी कलर चोय बरो गोल्डन ब्रावन जाला चोयलो. आयज आनी आमकां रोप सुकोत घालपाक मेळपा ना. काळो केलो चोय काय बरो. ह्या वटेन फाटलो तांचो सारको हें केला. रोप भितर घालपाचो आमी आयज भितर, कित्याक नाल्यार हें जातलो. रोप धुयलो आहा. आतां हांव हितून भितर घालतलो बॅल्कनी. सो आत्तां म्हणटा थिंगा आहा चोय पावस येयलो चोय. सारको बरो येयला, सारको पेजाट येयला. आनी चोय 3 पीस पार घेयले. आतां तो फ्राय करपा जाय म्हाका. आनी बेबी येवपा टायम जाला आतां. चोय तें व्हरपा येयलो. बारीक पावस पडटा. हाडलो सत्री ते हें चोय येयलें चोय नायसा बेबी येयले. हाय फ्रेंड्स. आनी जेवण बी सगळें जालें रेडी. चोय दाखयता. आनी चोय हे करेला फ्राय केले, कित्याक न्ही चड फ्राय करपा पडटा ते. सो हांवें बरें हें केलें, फ्राय जालें. मागीर पार केला आनी बेबी आनी आमलेट केल्या, कित्याक बेबी आनी स्पायसी हाय न्हय. सो हे दोनूय आयटम मातसो स्पायसी आहाय, ताका लागून तांकां 3 आमलेटी केले. आनी पावसा दिसान सारकें चोय नुस्तेकारूय न्हय. सो आमी कितें मेळटा तें कोत्ताय वेजिटेबल आनी कितें आनी पारो तोरां नात म्हाका टँक करपा जाय ते थोडें नॉर्मल उदक घालून कोत्ता, कित्याक रूच येता आनी ताण लागता कितें तरी. सो तें कोत्ता. तांकां बेबी बी कोणा नाका भायले. सो चल आमी बी आतां जेया. टायम 2 जायतिली. नायसा बेबी थिंग सालान बसून जेयता आनी हांव किचना फेना कडेन. हेचें घेयला आमगे गोंयचें बरें स्पेशल लंच. रोप थोडो घालता उरलें उडो उडोसो ना. आतां रोप घालून मागीर 5:30 बेबी हाडपा वचपा. बेबी घेवन शॉपार येयलो हिंगा. सगळें मेळटा, सगळें आयटम किचन एवरीथींग मेळटा. मातशें हिंगा नायसा बेबी आहा. कितें केलें रे? सो आतां आमगे सामान घेवन जालें. बेबी थोडें बिस्कीट बी दिलें. नेक्स्ट टायम न्ही नीलपणस करपा जाय. हिंग न्ही नीलपणस जायते आहाय. दाखयता तुमकां. आमगे तिमांगे थिंग एक आहा होचय वयर. हे थिंग म्हाका वयर वचपा पडटा. चल बेबी येता. हे चोय नीलपणस आहाय ते लागलो हय चयलें जायते व्हडले.
चल या घरा कडेन च्या करून दवरलो आहा च्या पातोळे आहाय आनी बरो जालो अशें काय बरें वेदर आमकां हिंग सगळें लागीं आहा चड पयस कांय ना सोसायटी मागीर शॉप तें ग्रॉसरी शॉप बाकी म्हणटा हेअर कटींग चिकन सेंटर मागीर ते वटेन वयल्यान जायते शॉप आहाय ते वयल्यान मागीर सगळें इच एंड एवरीथींग लागीं क्लोज बाय आहा वेरी क्लोज बाय आहा आनी ते वयता घरा कडेन काम बी जालें सगळें काबार तर कांय ना बेगीन जालें सांजचें आमकां रांदपा पडना न्ही आमी एक टायम रांदताय आनी हें कोत्ताय आनी वयता आनी हिंग थोडो फ्रुट्स आहा चोय पपाय आहाय मागीर हितींग एक केळ्यां हें आहा चोय जालो आहा बरो असो चोयलो चोय बारीक आहा पूण जाता मागीर बाकी म्हणटू हिंग तेळ्ळी बिळ्ळी जाताय केन्ना आमी काड नडटाय भितर भितर जाताय तेळ्ळी बी अशें करून रोयलो आहाय बारीक बारीक केंबे बी अशें करून रोयल्या हिंगा चोय आनी आतां चोय नायसा बाब च्या गेलें कित्याक 7 सुमार आयमुरी करपा जाय 8 सुमार तेस करपा जाय आनी आयज मातसो लेट जालें तेका च्या पिवपा न्ही रे चोय हिंगा पातोळी आहाय आनी सांजची च्या आमी डेली घेताय एक एक टायम घेयनाय पूण मोस्टली आसता चोय पातोळी नायसा बेबीगे घर आनी कितें म्हण तूं यूट्यूब फॅमिलीकू कांय सांगना कांयच सांगना सगळीं दिसता खबर कितें म्हूण तुगेली नायसा बेबी कशें आहा आनी जायत मेसेज घालताय मरे कांय कितें सांगपा सोदिता ते लज येता सांगपा लज येता सो कालच्या व्हिडियोनी म्हाका सबस्क्रायबरान कमेंट केलेलो की वॉयस सारको येना म्हूण जरी तर तुमकां अशें करून प्रॉब्लम येता जाल्यार रायट सायडीन एक रावंड बटन आसता तो प्रेस कराय आनी सकयल येयलो म्हणटच तुमकां ऑडियो ट्रॅक मेळटले थिंग ऑडियो ट्रॅकान हिंदी लँग्वेज सिलेक्ट कराय हिंदी लँग्वेज सिलेक्ट केलो म्हणटच ऑटोमॅटीक तो व्हिडियो कोंकणीन जातलो कित्याक ह्यो यूट्यूबाक न्यू फिचर येयलो आहा ओके इतलें हांव सांगपा सोदीत तुमकां कित्याक हें सगळ्यांकूच जाता म्हाका न्ही सगळे क्रिएटर आहाय तांकां सगळ्यांकूच जालें तें आनी बाकी म्हणटा सगळें ओके आहा तुमगे फिडबॅक वेरी इम्पॉर्टंट म्हाका कित्याक तुमगे फिडबॅक मेळटा तुमगे कमेंट्स जाय अशें करून म्हाका व्हिडियो करपा मोटिवेशन मेळटा आनी कोत्ता बरें दिसता मनीस मिस्टेक जायना जाल्यार शिकना मिस्टेक जाता मनशा कडेन वयना जाल्यार कितें मुकडे मिस्टेक जाताय अशें करून आमगे लायफ कितें आहा तें करपाचें शेअरिंग करपाचें शेअरिंग केअरिंग आनी लविंग इतलें आहा संवसारान विशालकायेन रावपाचें एकमेकाक फॉरगिव करून आनी हो संवसार विशालकायेचो मोगाचो वी आर ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कांय दुस्मान काय धरून हें करून कांय फायदो ना आमकां कांय मेळपाना चोय फाल्यां दीस कोण चोयला हें जिवीत काय बरें चोय बरें चोय शांतीन आमी रावया विशालकायेन रावया ओके आनी यूट्यूबाक कम्युनिटी स्ट्रॉंग करुया सगळ्यांक तुमकां मोग आसूं व्हिडियो वॉच करताय सबस्क्रायब मारून सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं सो आतां सांजची आमी भायर येयलो न्ही तो वचपा जाय म्हाज्या वखदान आनी थँक्यू वेरी मच फॉर वॉचिंग चॅनलार तर न्यू आहाय चॅनल सबस्क्रायब कराय आनी बेल आयकन प्रेस कराय आनी मुगे प्ले लिस्ट आहा ते वॉच कराय तितून इजिप्टाचे कुवेटाचे जावं यूकेचे सगळे व्हिडियो अपलोड केलो आहाय आनी बाकी म्हणटू मेळया आमी नेक्स्ट व्लॉगान टील देन टेक केअर फ्रेंड्स बाय बाय मोग आसो सी